12वीची आमची 15 मार्चाच्यान सुरू जातली. फेब्रुवारीच्या 16 तारखेच्यान म्हणजे येत्या विकाच्यान प्रॅक्टिकल एग्जाम सुरू जाता 7 सब्जेक्टांनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मागीर कंप्युटर सायन्स, जिओग्राफी आणि बँकिंग अशा सब्जेक्टांनी प्रॅक्टिकल 16 तारखेच्यान सुरू जाता. जे मे बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च ते सोंपतले. त्याच बरोबर व्होकेशनलाचे ऑडिटय सुरू जातले आणि थिअरी एक्झाम ही 15 मार्चाच्यान सुरू जातली, जी एप्रिलच्या किंवा लास्ट वीक ऑफ मार्च सोंपतली आणि 1 एप्रिलच्यान आमची 10वीची एक्झाम सुरू जाता, जी जवळ मेजर पेपर आसा ते 19 एप्रिल ते 18 एप्रिल ह्या दरम्यान ते पेपर सोंपतले. 12वीचो रिजल्ट एप्रिलाचे निमाणे सप्तकांत जाल्यार 10वीचो मायेचे निमाणे सप्तकांत जाहीर करपाक गोवा बोर्ड यत्न करतलो. आमी टार्गेट आसा की 12वीचो रिजल्ट शक्यतो आमी एप्रिलच्या लास्ट डे म्हणजे मे बी 30th एप्रिल किंवा चडांत चड 1-2 दीस फुडें वचूंक शकता किंवा पयलींय जावंक शकता. सो एप्रिलच्या लास्ट विकांत 12वीचो रिजल्ट जातलो आणि 10वीचो रिजल्ट हो लास्ट वीक ऑफ मे जातलो. मेच्या 25-26 तारखेच्या दरम्यान किंवा अलीकडे त्याचे मातसो जावंक शकता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.